आकाशवाणी पणजी जेजूच्या जिविताचेर आनी कश्टांचेर आदारीत संगीत खेळ सुटका. बरोवपी मिका डिसोजा आनी निर्मिती टोनी कोस्ता. ओ गारा कोण तुई यो भितूर. देव बरो दीस दिवं तुका सुजे. कोण सामुएल यो यो बॉस. तूं ज्युस्तूच चायेक पावन बरें केलें. चल आमी थोडीशी च्या पिवया. ना हांव आतांच घरा पियोन आयलां. तुका चड देव बरें करूं. बरें तर बस तरी मातसो. अरे बस बस मातसो. सुजे तुका जेवण खाण कोण तयार करता. सामुएल जेन्ना मनीस एकलोच आसता बायल नासतना तेन्ना ताजें जेवण ताणेंच तयार करचें पडटा. म्हजो आवय बापूय ल्हानूच आसतना सोंपली तेन्ना तान हांव एकलोच सगळें करतां. तूं एकलोच आसाय. वय वय. पूण एकसूरपण नाटक करूंक म्हजे लागीं वखद आसा. समजलो समजलो. हांव समजलो रे काजाराचें मरे. ना ना तूं चिंताय तशें न्हय. हांव तुका वखद दिवंक सोदता तें काजाराचें न्हय. तूं नकळूय तुका कितें उणें आसा तें. तुज्या फुडारा वयर म्हजे लागीं आनी कसलीं चिंतनां आसात. कसलीं चिंतनां सांग पळोवया. म्हजी येवजण आसली तुका जेरुजाल्याक व्हरोंक. कित्याक तुवें तेवळी नात कितें. तशें न्हय सुजे. हांव तुका कितें म्हणूंक सोदतां तें तूं समजोंक ना. सांग रे मातशें सारकें समजून सांग पूण. आयक तुका खबर आसा आमी हांगा कशें जियेतात तें. आमी चाकर जालेले पोरशी जेतात. ते वडील आमचे कांयच लेखिना कचरो जालेले भशेन लेखतात. तो धारून हेरोड आमकां कितले त्रास दिता. म्हाका वाज आयल्या ह्या जिविताची. म्हाका जाय ती सुटका. म्हाका सुटका जाय. व्हडल्यान उलयनाका सामुएल. कोणूय आयकत जाल्यार आमकां आनीक सुटका आसची ना. ना जुजे आमच्यान आनी रावोंक जायना. कितलो काल पर्या आमी त्या धोळदिऱ्या पांचशा काला जियेतल्या. आमकां जाय ती सुटका आनी आमी सुटका पासो झुजतेल्या. पूण जुजे एक सांग तुका तुजे देशाचो मोग ना. आमच्यान आनी रावोंक जायना जुजे. हें सोंसूंक जायना. सामुएल बेश्टोच उसामूळ जायनाका. देवाचेर पातये. तो सगळें ताऱ्यार घालतलो. देव जावन आसा पोदवेदार. शी तूं कितें उलयताय जुजे. तो आसलोलो जाल्यार अशें जावचें नासलें. आयक सामुएल चींत दिवन आयक. पळय ही खोरवंत ताका नवत्मो न्हय म्हूण अंतोस कोणी. देव सगळें जाणा. ताणें मनशाक स्वत्या दिल्या बरें आनी वायट तें करूंक. हे खोरवंती वरवीं आमच्यान रोमांच्या मनशांचो जीव काडूंक येता. त्याच परी आमी सोडवणदाराक एक नवें घर तयार करूंक जाता. म्हूण तो सगळें आमचेर दवरलेलें आसा. मनशा लागीं कितलीं हातयारां आसा. हो संवसार बरो जावंक पावतलो आसलो जरी तरी हातयारां सवस्काये खातीर वापरलेलीं जाल्यार. आनी इल्लोसो वेळ राव मानी सामुएल. आमचो सोडवणदार येतलो आनी आमकां सुटयतलो. तोच आमकां सुटका दितलो. तुजे तुका दिसता हो सोडवणदार फाल्यां वो पोरवां येतलो सो. कोण जाणा पूण तो जेरूल येतलो. तुका दिसता ह्या सोडवणदाराक पळोवंक तूं ह्या संवसारान उरतलो सो. कितें हांव म्हाका दिसना. म्हज्या असल्या कामदाराक हे देवळ्या सोडवणदाराक पळोवंक मेळ्ळो अशें म्हाका दिसना. पूण एक आमची सुटका जातली. सुटका सामुएल म्हाका एक शांत जिवीत जिवंक जाय. हांव एकसूर आसां. हांव एकसूर आसां. तर तूं एकसूरपणान शांत जिवीत जिवंक सोदता. ना हांव एकसूरपणान रावचो ना. दुसऱ्याय परी म्हाका बायल जाय. म्हाका घर संवसार करूंक जाय आनी म्हाका म्हज्या धंद्यांत आदारूय जाय. आनी भुरगीं दुबावा बीन हांव चड खुशी आसतलों. तूं चिंताय तसलें चेडूं तुका मेवल्यार पुरो म्हूण मागता. बरें तर सुजे हांव मातसो म्हज्या इश्टागेर वेतां आनी हांव रोखडोच परत येतां.
नाका सुसे मारिया म्हटलेली एक सोबीत दोस्तोरी तुझी पोतीन जातली. कितें? ती गर्भेस्तपणार आसा आनी ती तुझी पोतीन. हें कशें करूं येता? आमी केन्नाच एकठांय जेवंक ना. भिये नाकाय, ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गर्भेस्त जाल्या. ना, म्हाका तिचें नांव उचारलेलें नाका. भिये नाकाय, जो भुरगो मारिया उद्देशी जल्मतलो तो सोडबोंडार, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरचें. कितें? हें कशें जायत? हांव एक सोडवणदार आसूं बापूय? हें सोपून कशें दिसता. भिये नाकाय, देव तुजे सोबे आसा. हें कितें हांव आयकोतां? म्हाका स्वत मानूंक हागोड लागता. जुजे जुजे कितें जालां तुका? एका भिवकुट्यां परी बावलो कसो जाला? सांग जुजे, कोणें तुका मारला? कांयच ना, कांय जावंक ना. सांग रे, हांव कोणाकूच सांगना. आमी येते चेडवाक पळयलां. आवयस, इतलें सोबीत चेडूं आनी खुंयच्यानूच करून काडलें? म्हाका म्हज्या आवडीचें चेडूं मेळ्ळें. तें सारकें भुरगें आनी ह्या संवसारान कोणूच आसचें ना ताका सोर करूंक जातलें. इतलें बरें? वय, ताजें असलें आनी कोणूच ना. पळय सामुएल, हांव जाणाच आसलो हें तें पळय येता. आतां कोळसो घेवन येता, बांयचें उदक व्हरोंक आयलां आसतलें. अरे सामुएल, ताका चड वेळ पडे नाका. जुजे, तिजें रूप सुंदर, तिजी चाल एके तरेचीच. खरेंच तें चेडूं हेरां चेडवां परीनूय हांवें म्हज्या जिवितांत असलें केन्नाच पळोवंक ना. सारकें बोडव्या परी दिसता. तशें जाल्यार तूं म्हज्या बरोबर जेरुसाल्याक येवचो ना तर? सामुएल, जुजे, तर एक सांग, ते चेडवान तुका उतर दिलां? हांव तुजे लागीं उलोवंकूच ना. कितें? तूं लजताय दिसता. तूं ताज्या आवय बापायक वळखता? आजून पासून ना. ती आमच्या गांवांत आयल्यां तूंच आसा. तो तूं ताचें नांव तरी जाणा? तिजें नांव वय हांव जाणा. हांव वेच्या आदीं उशे कांदार पडोवन दितें. तिजें नांव मारिया. नमान मोरये, कृपेन बोललेले, स्वामी देव तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्यां भितर तूं सदय. कोण? भिये नाकाय मारिया, आनी ताका जेजू म्हूण नांव घालतले आनी ताचें राय सोंपचें ना. पूण हें कशें जातलें? हांव दादल्याक वळखच ना जाल्यार? पवित्र आत्मा तुजेर देंवतलो. ताची अगणीत पदवी तुजेर उजवाड घालतलो आनी तुका जल्मतेल्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. तुजी मावशी भयण इलिझाबेथ, तिचेय सोबे एक भुरगो जल्मला. हांव देवाची आवय जातली. माय पाय, ती म्हजी सोत मातचें ना. हांव आतां कितें करतली? ना, हांव म्हज्या मावशी भयणीगेर वेतली. तीच म्हाका ह्या आकांताच्या वेळार पावतली. हांवें आयकलां मारिया घरा लागीं नाम. तें पळोवन गेलें म्हूण म्हाका दिसता कितें तरी घडलां. पूण कांयच नजो. देव ताका राखतलो. कोण तुवें? यो भितर. जुजे म्हणटा तो तूं? ओय, कितें जालां? गे, मारिया म्हणटा ते चेडवान तुका ही चीट धाडल्या. चीट? वय. बरें, हांव वयता तर. तुका चड देव बरें करूं. पळोवया कितें बरयलां तें. म्हज्या मोगाल जुजे, हांव जाणा तुमी सोगलीं म्हज्या पासत हुस्केतल्यान म्हूण. हांव म्हजे मावशी भयण एलिझाबेथागेर आसा आनी तांगेर एक भुरगो जल्मला. म्हजें पळोवन वचपाचें कारण म्हूण
मागीर सांगता तितले म्हणसोर धीर घेवन राव. तुझे मारिया. मारिया. जुजे. सोस काय आसूं तुजे सोवे मारिया. तूं घरा आयला म्हणून खबर मेवतांच हांव तुका पळोवंक म्हूण आयलो. हांवें आयकलां तुज्या जिवाक बरें दिसना म्हूण. जुजे म्हजें तशें हें नाका. म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. सांग मारिया कितें जालां. जुजे हांव गोरबेस्त आसा. जुजे उलय. जुजे ओगी कित्याक. पूण तूं तूं म्हाका वळखोच ना जाल्यार. वय हांव खंयचेच दादल्याक वळखना. तर तूं म्हणटाय आपूण गुरबेश आसता. वय जुजे. तर कोणाचें भुरगें. म्हजें सवें भुरगें आसा तें मनशाचें न्हय. तें भुरगें देवाचें. स्वर्गा वेलो बोडवो म्हाका दिश्टी पडलो आनी सांगलें हांव देवाची आवय जातली. हांव सोडवंडाराची आवय जातली. मारिया तूं अशें उलयतना आयकत जाल्यार तुजो जीव काडटली. थोरय हांव सांगता तें खरें तुजें. देवान म्हजेय सरशें एक बोडवो धाडलो. दुबावणीक हें सोत मारिया. हांवें तुका म्हजें जिवीत भेटयलां. आयज नावानंद करपाचो दीस. सगळो गांवचो लोक तशेंच जुजे आनी मारिया भायर सरल्यान आपली नांवां नंद करूंक. आयज आमी आमची नांवां नोंद करूंक भायर सरल्यान. मारिया इतली वाट चल्ल्या उपरांत तूं तोकलाय आसतलें. आमी हांगाच बसुया. मारिया तुवें येवंक फावो नासलें. तूं गोरपेस आसाय. सोडवंडारान म्हाका कितें सांगलां जाणाय. ताणें म्हाका भियेनाका म्हटलां. आनी जुजे तुका ताणें कितें सांगलां. तींच उतरां. म्हणटोच आमी भियोवपाची कसलीच गरज ना. आनी तुका उगडास आसा पवित्र पुराणार कितें बरयलेलें आसा तें. सोडवंडारा वयर मारिया. वय तो बेतलेहेम जल्मतलो. तूं विसरलोय जुजे. ना आमी बेतलेहेम या. आनीक 10 मिनटांची वाट ती. तुज्या लागीं चलोवंक जाता न्हू मारिया. वय जुजे. आमी पावली मारिया. हें पळय बेतलेहेम शार. जुजे. मारिया. जुजे सोडवंदार येवचो आसा. मारिया राव हांगाच बस. हांव त्या घरान सुवात आसा जाल्यार पळयतां. मारिया खंयसरूच जागो ना. खंयसरूच जागो ना. एक धाकटुली लेगून स्वात ना. मारिया एका हॉटेलकारान एक धाकटुलो गोरवांचो गोठो तुवें आसा म्हूण सांगलां. चल या जुजे आमचें नशीब. मारिया वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक गुंट्योर आसा. कोल्यांक आपली दोल आसा. पूण मनशाच्या पुताक एक गोरवांचो गोठो. जुजे आनी मारिया वर्साच्या वर्सा पोरबेक वेतालीं जेरुसल्याक. आतां चेतना जेजू 12 वर्सांचो आसलो. परब सोंपल्या उपरांत दुसऱ्या लोकां भाशेन घरा पडटतना अशें घडटा. मारिया
आमची पोरबेची यात्रा एकदम सुफळ जाली न्हय. मातशी तोखल्यांत खरी. जेन्ना सगळे आमचे वांगुडचे भाव भयणी हांगा एकसुऱ्या जाग्यार थारतात, आमी हांगा विसव घेवया न्हय मारिया. ओय जुजे, पूण आमकां खुशालकाय भोगता. आमचो जेजू आनी जॉन वाडल्यात. कांयच न्हू पोरी ते 12 वर्सांचे जाल्यात. म्हाका जाल्यार इतलो काळ जालो म्हूण गमूंकूच ना. पूण जुजे, तुवें बारीक पळयला जॉन आनी जेजू मदें कसली फरक दिसता ती. आमचो जेजू एके तरेचोच. वय, जॉनाचे दोळे काळे खरे, पूण तो सगळेच वाटांनी पळयता. एकूय उतर उलयना. आनी आमचो जेजू एक जाणार जालेल्या पोरी उलयता. वय मारिया, त्याच पासो जॉनाची आवय भियेल्या. आपल्या आनी आमच्या जेजूचो वेगळो जार पडून आमचो जेजू देव मुण्याराशी वचून तांकां आदार करता. तांच्या मोदें गायना रोजार करता. आनी पुर्बेच्या सुमयार देव मंदिरान सगल्या लोकां लागीं तो एक आनी ते विचार करीत आसता. कांय नेजो, तरूय जॉन आनी जेजू गोट इश्ट जावन आसात, पूण तांची दोगांयची सावडी पासून दिसना. आसतले लोकां मदें भिवपाची कसली गरज ना. ओ पळय, जॉन दिसलो. जॉन जॉन कितें जुजे त्यो? तुवें जेजूक पळयलाय? ना, हांव समजलो तो तुमचे बरी आसा. आमी इतले दीस बरोबर आसले, पूण हांवें चिंतला एकलोच रावंक. पूण भियेनाका, तो आसतलो. हांव भिवंक ना, पूण तिची आवयचो दुबाव पयस करपाक तो मेवलो जाल्यार हांगासर धाड. बरें तित्यू. असो जॉन सगळ्याक सोदीत उलो मारीत जेजूक सोदूंक लागलो. जेजू जेजू, अरे कोणे तरी जेजूक पळयला? अरे तो रे जुजे आनी मारियाचो चेडो, जेजू नाजारेताचो. हो पळय, अरे जेजू, तुजी घरची तुका हुस्केता मरे. दुसरे वाटेन जेजू मेळ्ळो ना म्हूण ती जेरुसल्याक पडटली. आयज 3 दीस जाले आमी जेजूक सोदतात. म्हाका दिसता कितें पूण ताचे थंय घडलां. कांयच घडचें ना. ताका देवाचो आशिर्वाद आसा. तो हेरां भाशेन न्हय, भुरगो न्हय. पूण इतले दीस तो जेवण खावन पिवंक नासतना कसो जियेतलो? कोणूय पूण ताका जेवण आनी आसरो दितलोच. तशें जाल्यार आमी देव तेंपलांत वचून पळोवया. कोण तरी जाणार शिक्षक ताचे बद्दल सांगूंक शकतले. आनी अशें ती देव तेंपलांत केली. आनी थंय तो शिक्षका वांगडा बसून तांकांय विचार करी. हो पळय, जेजू कसो त्या जाणाऱ्या लागीं बसून आपले प्रश्न मांडटा तो पळय. होय मारिया, तो भुरगो खरो, पूण ताची जाणवाय जाणारा सारकी आसा. चल आमी ताका उलो मारया. जेजू 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 आखरीक तूं आमकां मेवलो. रागार जायनाका. आमी जावन आसा ह्या भुरग्याचे आवय आनी बापूय. जेजू, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? जाणाय, आमी तुका 3 दीस आनी 3 राती सगल्याक सोदून हांगा पावलीं ती. म्हजो गुन्यांव जालो, तुमकां हांवें त्रास केल्यात म्हूण. पूण तुवें कित्याक सगल्याक सोदलो हांव बापाच्या घरांत आसतना? जेजू, पुता म्हज्या, आमकां सोपोन पडटलें आसलें कितें तूं हांगा आसतलोय म्हूण. चल आमी आतां नाजारेताक परत या आनी ह्या फुडें आयक. आमी सांगता ते प्रमाणें तूं चलतलोय. आयकलां तुवें? होय, कायदो सांगता आवय बापायक आमी मान दिवंक जावो आनी हांव जेरूल तुमी सांगता तें करतलो.
सोयतानान जेजूक नाटचे खातीर परम आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत एकदम भुकेलो. जेजू, जोरी तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातराचे उणें जावंक आज्ञा कर. चीन तूं ह्या संवसारान 1000 लोकांची भूक मारतलो. दी तांकां जेवण आनी सगळे तुजे पाटलाव करतले. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, मनीस जियेता उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं. उपरांत सोयतानान जेजूक पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या अंट्याचेर ताका उबो केलो. कसो लागला तुका हो जागो? पळय, थंड वारें मारता. तर तूं कित्याक लागून तुजी भूक मारिनाय? सुमान जालें तरी पूण तुवें कांयच खावंक ना. पळय पळय, तूं सगळोच कडकडटा. तूं भोंवलेल्या भाशेन दिसता. बापा, म्हाका गोठाय दी हें सगळें सोसूंक. तुजे दोळे उक्ते कर आनी पळय कितले लोक हांगा ह्या दोंगरा सकला जमलेले आसात. ते तुजे लोक, ते तुका साल्वार करूंक आयल्यात. तर तूं तुजी सुरवात कशी करता? उडी मार आनी तूं पाट्टे आसलेल्या पोरी सकला देंवतलो. लोक उयेली मारून तुका येवकार दितले म्हणून मिलाग्र मेसाया आयलो. दुनिया, म्हाका ह्या दुस्मानांतल्या ताणींतलो वाटाय. जोरी तूं देवाचो पूत तर हांगातान सकला उडकी मार. कित्याक तुजें पवित्र पुस्तक सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आदोवन दुखो ना जावंक तो आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतलो. सर्वेस्वरा, तुज्या देवाक नाडू न्हय अशें पवित्र पुस्तक सांगता. उपरांत सोयतान ताका सारके वयर दोंगराचे निमाणे तेंगशेर व्हरता आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजपटक्यो आनी तांचो दोबाजो दाखयता. सोरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. पयस सर सैताना, पयस सर. सर्वेस्वरा, तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भक्ती करतलो. वर्सावळी पोरमणे फेस्ताची परब जेरुसल्याक जावची आसली आनी जेजू आपल्या भुरगेपणांतलो उगडास करून तो देव मंदिरांत वचोंक भायर सरता. कसलो बोबाड. लोक हांगा मागणे करचे सुवातेर बोबाड आनी सगळे वाटांनी घाण करता. सगळ्यो फेरीत विक्रे करच्यो गरजेचे आसा. वय सायबा, आमकां हे कोणाक मानवचें ना, पूण कितें कोत्तेले?
हो गांव वाडला, परजा वाडल्या आनी वर्साच्या वर्सा लोक ओदीक ह्या फेस्ताक येता आनी तें विकता ताचो उपेगूय बी जाता. कितें म्हटलें? उपयोग जाता ते विकचे विकून लोकांक फटयतात, तांकां नागयतात. पूण ते लोक दोन फारीक कोत्ता न्हय. कितलो? पूण आजचे परस ते 10 वांट्यांनी जोडटात. पूण सायबा, म्हाका दिसता दुसऱ्या बाजारा परस हांगा दर उणी आसा शी आनी गिरायकूय बरें जाता. पूण हो बाजार न्हय, हें एक देवाचें मंदीर आनी हांगा फकत फावो त्यो वस्तू देव मंदिरांतल्यो आसोंक जाय. पूण हांगा जालां परतेंच. एक बोट दिल्यार ते आत घालतात आनी ताका एक भायलो जागो दिल्लो विकरूंक, पूण तो एक बाजार करून सोडलो. बोबाड उयली. पूण सायबा, वेता त्या सुवातेर मनीस हेंच कोत्तात न्हय. पूण न्हय देवाच्या मंदिरांत. थोडो लोक हे देव मंदिरांत गायना फिवणी घालीत घरा वेतात. थोडे खेळोंक उजार कोत्तात. ते नकळत हें देवाचें घर म्हूण. हांव दुसऱ्या जमातीन हाचे वयर उलोवप करतलो. पूण सायबा, आमी आतांचे संस्थे प्रमाणे चलूंक जाय न्हय. आतांच्या लोकांची पदवी एकदम वाडल्या. जेन्ना हांव ल्हान आसलो आमचे वडील सांगतात तशेंच करतालो आनी देवाच्या उतरा भायर कांयच उलय नासलो. पूण आतां अकस्मात बोबाळ उलो जालो. कितें जालां? तो एक भुरगो नाझारेत गांवचो. तो त्या लोकां मदें एक नोट कसो जेजू नांवाचो. पळोवया तो त्या लोकां मदें कितें कोत्ता. ऐकात, हे सगळे वस्तू भायर काडात. हे जावन आसा मागण्यांचें घर. हे जावन आसा म्हज्या बापाचें घर. ह्या जनावरांक भायर व्हरात. ही सुकणी भायर सोडात. तुम्ही हांगा लोकांक फटोवपाक बसल्यात आनी हे म्हज्या बापाच्या घरांत. वचात 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 हांगाचे. ह्या घरांत एक कचरो उरलेलो म्हाका नाका. हे मंदिर जावनी फकत सगळ्या लोकांक एक मागण्यांचें घर आनी न्हय एक बाजार. आयकलाय? बरें केलें. इतलीं वर्सां जावंक ना तें ताणें करून दाखयलें. आतां तरी तूं कुशाल न्हय? ना, हांव कुशाल न्हय. कारण आमी हें सगळें नितळ दवरूंक जाय आसलें आनी न्हय ते तरणाट्या नाझारेता. हें खरें तुजें. ताणें वाठारान रचलां त्या प्रमाणे आमचो जीव रिस्कार घालूनच करचें पडपाचें. आनी ते नाझारेताच्या जेजूनय आपलो जीव रिस्कार घालून तें काम केलें. जेसू लोकांमध्ये एक वाट कसो जावन गेलो. वेतातूय मिलाग्री. मेलेल्यांक जिवंतपण दिले. कुड्ड्यांक दोळ्यांनी दिसोंक लागले. तोट्यांक चलोंक लायले. पिडेस्तांक बरें केले आनी वेतातूय मिलाग्री. जाणाय, फाटीं त्या जेजून लाजारुसाक फोंडांतलो जिवान करून चड लोक ताचो पाटलाव करूंक लागला आनी आमी हाचे वयर कांयच करूंक ना. जायतें चलता. ताची विस्मिता पळोवन लोकांची उरपंजी ताचो पाटलाव करीत आसा आनी लाजारुसाक लागून अदीकूच लोक ताचो पाटलाव करूंक लागला. ताका कसो धरून आमी रोमानकारांचे हातान घालतले तेंच गमना. हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तो जेरुजाल्याक वचपाचो आसा. हो एक बरो सैक. ताका सांपडांक एक पावटी तो आमकां आमच्या हातान पडलो म्हणटच आमी ताका नाटक करूंक जाय. आमी कोण भाशेन तरी लोकांक फटोवंक जाय. हो जेजू जरी तर मेसाया जाल्यार तो चोरां आनी फटकुऱ्यां बरोबर कित्याक भोंवता? ताचे दोळे आमी उक्ते करूंकूच जाय. तूं अशें म्हणटा? जेजूक ते लोक पयस करचे नात. फकत एकूच वाट उक्ती आसा. तो म्हणल्यार जुदास म्हूण ताचो एक शीस आसा. ताका आमी फुसलान आमचो करपाचो आनी उपरांत ताचे उद्देशी आमच्यांनी सांपडांक जाता ही सगळी खबर आनासाक आनी कायफासाक सांगूंक जाय.
आमकां खबर मेवल्या त्या परबडे तो नाजारेताचो जेजू पास्काच्या सुमार आपूण दाविदाचो पूत म्हूण जाहीर करपाचो आसा. खूब लोक ताचो पाटलाव करता आनी हाचे वयर कायफास साहेबान पावलां मारूंक जाय. हांव सत मानिना. हांगा हांवें जेजूक पळयला. तो प्रवचन करतना हांवें आयकलां. तो कितें सांगता तातूंत कांयच वायट ना. तो एक फोटकिरो शिकोवपी. तो सांगता आपूण देवाची भासावणी पाळटा म्हूण. तो एक मेसायस म्हूण तुका दिसता? जें कितें तुवें आयकलां तें फकत ताचें उलोवप. तो जादू करता तितलेंच पळयलां. आमचो भावार्थ आमकां सांगता मेसियस येतलो म्हूण आनी तो आतांच आयला म्हूण स्वत मानूंक कितें आसा? हो नाजरेताचो राबी घडये किरीत मनीस जावं येता. तो एक देवा सारको जावं येता. आमचें पवित्र पुस्तक सांगता की मेसियस एक राजा कसो येतलो म्हूण. जोरूय तो ओ मनीस जाल्यार तो एक फोटकिरो. जोरी तर जेजू एक फोटकिरो प्रोफेट पोरजे खातीर ताका मरूं दी. एका मनशा खातीर आख्खें राश मरप हें सारकें न्हय. मानादीक कायफास साहेब, इस्रायल दुसरे खाला आसा आनी आमच्यांनी कोणाकूच मरणाचें फॉर्मन मारूंक जायना. हे मरणाचें फॉर्मन विहारान घालूंक फकत रोमन सरकाराची आमी परवानगी घेवंक पडटली. देव बरें करून तुवें न्ही ती वयर उगडास केलोय देखून आमी हाजेर आमचे विचार करूंक गरजेचें. आमी ताका देव निंदेक लागून गुन्यांवकारी करूंक जाय. कसले पुरावे आसा? देव मंदिरांत तो उलयला आपूण योग देवाचो पूत म्हूण. हेंच मरण फावो करूंक पुरो ना. आमी पयलीं ताका आयकूंक जाय. ताका आपली राखूण दिवंक सोयेक दिवंक जाय. पूण ताका आमी कोण भाशेन आड्डेल्या तें पयलीं चिंतूंक जाय. आमी ताका काळोखान धरूंक जाय ना तर लोक उचांबळ जातलो. जेजू जिंदाबाद. देवाक महिमा उत्सर्गी. होसाना दाविदाच्या पुता. जेजू तुज्याशी सांग उगी रावंक सांग. तुका आयको येना कोण भाशेन ते गायता आनी बोबाल करता ते? वय म्हज्यान तांकां सांगो येता पूण म्हजो वेळ पावला. मनशाच्या पुताक वैभव मेळोवंक खऱ्यांनीच सांगता हो लोक ओगी रावलो जाल्यार रस्त्या वेले फातर गायतले. बरें आमी तुका दाखयता फातर काय तूं गायता तो. चल आमी आमोस. जेजू ख्रिस्त जिंदाबाद. जुदेवांच्या राजाक जय जय. जुदेवांच्या राजाक जिंदाबाद. अशें ते जुदासाक मेळोंक गेले. जुडस हांव खूब खुशाल तुका मेळोन. कितले दीस जाले हांव तुजीच वाट पळयत आसलो. तर तूं खंय आसलो? गुरुजी वांगडा कांय दिसोनाय? हांव सगळें चिंतीत आसलो. कितें करचें तें चिंतालो. फुडलें पावल मातच्या आदी. तकली शांत दवरून पावल मार. गुरुजीन म्हाका सांगलां काळीज अदीक म्हत्वाचें म्हूण. ताका म्हज्या कल्पनाची गरज ना. हांव भिरांतूनच फडफडटां. जुडस तूं तुकाच फोट मारी नाकाय. सोद म्हणल्यार तूं तुज्याच काळजान सोद मानिनाय नाजारेताचो जेजू मेसायस म्हूण. जुडस जेजूक सनेंद्रीच्या हातान घाल. जायते वांगडी जेजूक अजापता. ताजी फावत पोरी नीट जातली. तो देवाचो पूत. देव ताका सांडचो ना. जोरी तर तो देव न्हय. तो एक फोटकिरो गुरुजी जाल्यार तुवें आनी हांवें इस्रायल राखला म्हूण समज. जेजू आपल्या शिसा वांगडा जेवण करता. ही पास्कांची परब. इजिप्तांतल्या सुटकेचो उगडास पूण आयजतान मरणाच्या सुटकेच्या जिविताची सुटका. गुरुजी तुज्या बराबर हें पास्काचें जेवण करूंक आमकां भोव खुशी. खऱ्यांनीच
हांव तुमकां सांगता, तुमच्या मदलो कोणूय एकलो म्हजो घात घेवपाचो आसा. गुरुजी, तुजो घात घेवपी आमच्या मने कोणूच आसचो ना. हांव जाणा हांवें कोणाक वेचून काडला तो, जो कोण आपलो उंडो भशेन बुडयता जेन्ना हांव म्हजो बुडयता पळय तेन्ना. जुदास, जें कितें तूं करूंक सोदता तें बेगीनूच कर. हांव हांगाचो भायर सरल्यार बरो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, हांव थोडोच वेळ तुमच्या सांगाताक आसा. जंय हांव वेता थंय तुमी आतां येवंक शकनात. एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. सायबा, तूं खंय वेताय? हांव वेता थंय. तुमी आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतले. सायबा, कित्याक हांव येवंक शकना? तुज्या पासोच हांव जीव दिवंक तयार आसां. हांव तुका सोत सांगता, कोंब्यान साद घालच्या आदीं तूं 3 पावटी म्हाका नाकादतलय. तुज्या बरोबर म्हाका मोरचें पडलें जाल्यारूय हांव तुका केदीच नाकारचो ना. हांव वचना जाल्यार पवित्र आत्मो तुमचेर येवपाक ना. बापा, वेळ पावला. पुताक वैभव कर. तुज्या पुतान तुका वैभव दिवंक. तुमी जसो देवाचेर विस्वास दवरलेलो तसो म्हजेरूय दवरात. जेत्सेमानीच्या मळ्यार जेजू आनी ताचे शीस मागणे कोत्तात. म्हज्या बापा, जाता जाल्यार म्हज्या वेलें पात्र पयस व्हरोची. वेळ पावला. पुतान तुका मोहिमा दिवंक. हांवें पृथ्वीचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. जेजू उठ्ठा आनी शिसाशी वेता. एक तासभर म्हज्या बराबर जागे रावंक तुमच्यांनी नेजो जाले. तुमी टायनेत पडना जावंक जागे रावात आनी मागणी करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड ओस्कोत.
जेसू परत मागणी करूंक येता. बापा, हांवें पियाल्या बगर हे पात्र पेल्यान वचोशें ना जाल्यार तुजी खोशी जावं तुमच्या पासत हे मागता. संवसारा पासत न्हय पूण तुवें म्हाका दिला ताच्या पासत, कित्याक तें तुजें, जें मुजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी ताच्या वरवीं म्हाका महिमा मेवल्या. आतां हांव तुजेशी येता. न्हिदात आतां आनी विसो घेयात. पळयात वेळ पावलो आतां. मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातान धरून दितले. उठात आमी या. म्हजो घात घेतलो हो पळय लागीं पावलो. जुदास शिपाया सांगाता पावता. नोमान तुका गुरुजी. इश्टा, करूंक आयला तें काम कर. तुमी कोणाक सोदतात? नाजारेताचो जेजू. तो हांव म्हण हांवें तुमकां सांगला. दोरात ताका. आवय आवय, म्हजो कान कातुरलो. पेद्रू, तुवें कितें केलें? पेद्रू, तुजी तलवार पोत्यांत घाल, कित्याक तलवारींनी झुजतात ते तलवारींनीच मरतले. जेसूक कायफासा सोरशी व्हरतात. देवाच्या नांवान हांव सोपूत घेतां. तूं खरेंचपणी क्रिस्त देवाचो पूत जाल्यार म्हाका सांग. होय, हांव देवाचो पूत. ताणें देव निंदा केली. तुम्ही सगळ्यांनी आयकल्या. आनीक आयकोवपाची गरज ना. आमी सगळे आयकलां. ताका पिलातागेर व्हरात, मरणाचें फार्मोन मारून घेया. ताका हांगासरलो व्हरात आनी ताका राखात. जेसूक पिलाताशी व्हरतात. त्याच बरोबर लोकांकूय ताणें हुस्कायला. पिलातान ताचेर मरणाचें फर्मोण मारचे सारकें करपाक.
तुमचे विनोनेक कान दिवन हांवें एकल्याक कोणकोणीतलो सोडचो आनी आमची रीत आसा. आतां म्हज्या लागीं 2 कैदी आसा. बाराबास एक खुनी आनी जेजू एक इनोसेंस कसलोच गुन्यांव नासतलो. आमी जेजूक सोडचो ना. बाराबास सोडलेलो जाय. बाराबासाक सोडा. आनी जेजू जुदेवांच्या राजा हाका कितें करचो? तर कित्याक ताणें कसलो गुन्यांव केला? तुमकां जाय तें तुमकां मेळटलें. बाराबासाक सोडपाची तयारी करा आनी जेजू जुदेवांच्या राजाक कुसार मारा. शिपाई ताका मारून कसलेच चुचुरे नासतना ताका ओडून रक्त काडून ही वाट चलतात तेन्ना वाटेक तांकां शिमाव सिरिनेव मेवता. अरे तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सिमाव. आनी तूं खंयचो? हांव सिरेन गांवचो. चल जेजू तोकला. हो कुरीस शिमावच्या खांदार दी आनी ताका वरात. वाटेक जेरुसलेमाच्यो बायलो जेजूक पळोवन चुटचुटतात. पळय कशे ताका बाबड्याक मारीत वतात. काडीस नासलेले लोक. जेरुसलेमाचे बायलांनो, रडो नाकात म्हज्या पासत, बगर तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यां पासत रडात. तो कुरीस घेवन चोमणीर पडटा. वाटेक वेरोनिका पळय नेजो जावन ताचें तोंड आपल्या कुडक्याक पुसता. मारिया जेजूची आवय तिचे बरोबर आसता.
खुर्सार खिळायतात. ताचे बरोबर दोगां चोरांक खुर्सार मारतात. बापा बापा बोगस तांकां कित्याक ते नको कितें करतात ते. आयक 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 तो कितें सांगता तो आनी कितें सांगतलो. तो आनी खूब सांगो आपूण देवाचो पूत म्हूण आनी नाका जाल्लें. पूण आतां पळय पळय सगल्याक काळोख जायत आसा. म्हाका म्हाका भिरांत दिसता. अरे भियेनाका. आमचें काम तांकां मोरसोर आंगार राखपाचें. भियेल्यार जाता. पळय आतां मातसो उजवाड जायत आयलो. एली एली लामा सबक्तानी. अरे अरे तो कितें म्हणटा. तो एलिजा आपयता सो दिसता. ताका ताण लागल्या म्हूण सांगता आसतलो. दी ताका पियोंक. घे 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 रे अरे घे रे पिये रे. घे घे पियोंक घे. अरे तुमकां तुमची आवय भास समजना. तो ताण लागल्या म्हूण सांगना आनी तो एलिजाकूय उलो मानना. तो म्हणटा बापा बापा कित्याक तुवें म्हाका सोडलोय. आतां सगळें संपादलें. जेसू आपलो प्राण सोडटा. ताणें दाखोवन दिले तो एक सादो मनीस न्हय पूण जेसू देवाचो पूत. तो खुर्सार मरोन ताणें आमकां सगळ्या मनशा कुळाक दिली सुटका. तुमी आयकतले संगीत खेळ सुटका. हातूंत वांटो घेवपी मिलाग्रेस फेर्नांडीस, एंटनी फेर्नांडीस, केविन डिमेलो, फ्रेडरिक डायस, रत्ना गोवेकर, आग्नेलो डिसूजा, टोनी कॉस्टा, झेवियर फेर्नांडीस, फनीला फेर्नांडीस, मिका डिसूजा, सालुझीन फेर्नांडीस, सीझर डिमेलो आनी आउरियो डिसूजा. जेजूच्या जिविताचेर आनी कश्टांचेर आदारीत सुटका हो संगीत खेळ तुमी निकतोच आयकलो. बरोवपी मिका डिसूजा आनी निर्मिती टोनी कॉस्टा.